हरिः ॐ योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ भूषारत्नं भुवनमलयं सयाकिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्यरोजद्युरत्नं कौसल्याया लसतु मम रन्मण्डले पुत्ररत्नं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्मान्ता गुरुवस्साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपदे आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनी। सुर्वेक आराध्य देव आमगे इष्टदेव दावन आशिल्लो तसले लक्ष्मीपती वेंकटरमणाक, तशीची मुलकीचे वेंकटरमणाक, नरसिंहाक, बिंदू माधव आदी सपरिवार देवाक मनांतू नमस्कार करताची। आमगेले मठाचे मठ परंपरेचे आराध्य देव जावन आशिल्लो तसले व्यास रघुपती नरसिंहाक, तशीची आमगे समस्त गुरु परंपरेक विशेष दावनू सुरेंद्र तीर्थ चरणकमलांक, तशी आमगेले विराजमान जावन आशिल्लो तसले संयमेंद्र तीर्थ गुरुचरणाक वंदन करताची। आमगेले एक समाजाचे आद्य एक देवाळ विशेष दावन आशिल्लो तसले कारणीक दावन आशिल्लो तसले समस्त भजक वृंदालय कसले एक कष्ट असलो रुची थंय विशेष रुपाचेर एक परिहार करच्याक देवान विशेष रुपाचेर अनुग्रह केलो तसले एक मुलकीचे एक क्षेत्रांतू एक श्रीराम जय राम म्हणून तसले एक रामनाम तारक मंत्राचे जपयज्ञ प्रारंभ जाले। तसल थंय एक प्रारंभ जालो तसले रामनाम तारक मंत्राचे जपयज्ञ 12 कोटी 12 कोटी ते एक यज्ञांतू आमगे समाजाचे प्रत्येक जनानची भागवैसुका म्हण तसले तंतू आम्ही भागवैसोचे मात्र नाही तंतू आम्ही ते जपयज्ञाक साध्य जाल मट्टाचे आम्ही जप करून दिवका म्हणचे एक उद्देशान करतान ते एक परम पवित्र दावन आशिल्लो तसले हे एक शुभकर्तुनाम संवत्सराचे एक चातुर्मास्यावधीच पर्वकालू। हे चातुर्मास्यादी पर्वकालांतू ते जपाराधन करून ते परमात्माक प्रीती करचे बदल दावनू ते एक क्षेत्रांतू होड मट्टाचे सक्कड एक कार्यक्रम तांणी घालून घेतले। तंतूची हे एक रामकथा यज्ञ म्हणून थंय एक रामाल चिंतन दवका आमगेल समाजाचे केवल एक जपविधान नाजाल्यार जप करचे वेळाचेरी तांकां थंय रामाल विशयी थोडेपणी मना वचुका आनी रामाल आदर्श तांणी मना घेवं तशें दवका तांगेर जिवनांत तांणी अळवडवसूंक घेवं तशें दवका म्हण तसले एक महोन्नत दावन आशिल्लो तसले एक चिंतन दवरगे न्हू सक्कड एक समाजाचे एक विशेष दावन आशिल्लो तसले कसले दुरीत आसलो ते सर्व दुरीत निवृत्ती बदल रामालय परिपूर्ण दय दवचे बदल दावन हे एक रामकथा यज्ञ म्हणकीची हे एक वैभवम म्हण तसले एक विशेष रामालय एक गुणगान करच्याक हे कार्यक्रम तांणी दवरले। तंतू आयच्या दिवसाक हांव मिगेल यथामती म्हणकीची रामा गुणाभिरामा म्हणून आज आमी एक खंयचे एक विशयाचेरी चिंतन करताची नाजाल्यार जप करताची हवन करताची पूजन करताची म्हळ्यार थोडेपणी ते विशयाचेर आमी समजून घेवन केल्लो वेळाचेरी तंतू आमी आसक्त जावन केल्लो वेळाचेरी ते आमगेले जिवनाक कसले एक परिपूरक जावन आसा म्हण तसले विशयाचेर आमी समजून घेवन तंतू मुखारशिल्ल्या वेळाचेरी ते एक परिपूर्ण रुपाचेरी फलाक कारण जाता म्हणजे एक विशयाची रामा गुणाभिरामा म्हणून परमात्माल गुण वर्णन करच्याक खंडित साध्य ना तसल ते एक परमात्मू अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण म्हणून ताका आमी सांगचें।
तसल ते परिपूर्ण जावन आशिल्लें तसलें रामाले थोडेपुणी चांगपण तागेल तें परमात्मा थोडेच सद्गुण आमगेल्या जिवनांत तें देवाल दयेन करतान तागेल जपाराधन करतान आमी थोडेपुणी अनुसंधान केल्ले वेळाचेरी आमकां तें आमगेल्या जिवनांत प्राप्त जावच्याक साध्य जावच्या पुरो म्हण तसलें एक चांग एक चिंतन करताची आमी तें राम म्हण तसलें एक विशय केवल तें एक शब्द वाच्य न्ही नाम वाच्य न्ही आमकां आज कळटा आज आमगेल्या समाजाचे नाजाल्यार आमगेल्या देशाचे परिस्थितींत आज एक ते राम म्हणजे तसले एक शब्द नाजाल्यार राम म्हण तसले एक कॉन्सेप्ट ना म्हणजे राम म्हण तसले परमात्मा एक अवतार ना म्हणून जाल्यारी आज आमगे सनातन धर्म आईचे कालमान परिस्थितीन चिंतन केल्यारी वरंग येवच्याक भारी कष्ट ते राम म्हणजे तसले एक शब्द केवल तो नाम मात्र नाही ते एक व्हड शक्ती ते आमकां विशेषदा न्हू राम आमकां सक्कड विशयाचेर आराम दिवत तसलो आमगे सक्कड दुख्खाक कश्टाक विराम दिवत तसलो आमगेल शत्रूंक दुश्टांगेल विरुद्ध संग्राम करच्याक प्रेरेपण दिवत तसलें एक शक्ती जावन तें एक रामनाम जावन आसा पळया ते त्रेतायुगांत जन्माक येतलो तो परमात्मू तागेले युगयुगांतरान जाल्यार रुची तागेले केवल नामस्मरणेन तुची आज आमगेल्या भारतांत तुची आमगेल्या राष्ट्रांत सनातन धर्म एक वरला म्हणून जाल्यार केवल ते एक रामनाम मंत्रांत तुची ना म्हणून जाल्यार आमी वगट्टार आसाची ऐक्यमत्यार आसाची आमगेले एक समाज सनातन धर्म एकत्र येवच्याक साध्य जाल्ला म्हणून सांगल्यार तें राममंत्रांत मात्र म्हणून सांगल्यार चूक जायच ना तसल तें राममंत्र अत्यंत परम पवित्र केवल आमगेले सक्कड पाप दूर करचे मात्र न्ही मनाक आनंद दिवत तसलें रमयती इति रामः म्हणून आमकां आनंद दिवच्याक साध्य जावत तसलो तें रामनामाचें श्रीराम जय जय राम म्हणून तें रामाक तें परमात्माक जयकार घालचे तसलें एक मंत्राचे जपयज्ञ चलता आस राम राम म्हण चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम म्हणून आमकां उल्लेख जाता एक केवल रामाल विशय उलोवच्याक आमगेले एक अर्द घंटिकी एक मुक्काल घंटिकी एक दिवस की न्ही चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम म्हणून कितकी शतकोटी विस्तार जावन आशिल्लो तसलें एक रामाल्या विशयाचेर उलोवचें म्हणून जाल्यार ताका आमी सांगतानाच रामायण म्हणून अयन म्हळ्यार संचार ते प्रारंभ व्यतिक्रम जावचे रामाल बदल जावन ते संचाक उल्लेख करच्या प्रारंभ जाल्लें ताका अंती म्हणचे विशय साध्य ना कितलो उरलेला रोची कसले म्हणल्यार तो परमात्म केवल एक परमात्म दुष्टा संहारक तरी परिपूर्ण जावन आशिल्लो तसलें मानवावतार घेवन गेनू क्षत्रिय कुलांत जन्मा येवन गेनू क्षात्र तेज वटूची धर्मरक्षण कोर गेनू आज पूज्य स्थानाचेर पूजन घेवत तसलो प्रत्येक जनाले कसले वर्णाश्रम भेद नाशी केवल ब्राह्मणान मुंजी जालें अन्यकलेन मात्र म्हूण न्ही कोण जाल्यार रुची सांगताची कोणकी एकलो गुहा तो अंत्यजू म्हळ्यार ताका हें ना कुलहीन न्हू कुगी करेद नाम म्हणून आमी सांगताची तशें म्हणटाना कुलहीन जाल्यार रुची एक विशेष दावन जप करचे ताका साध्य जावचें तसलें केल्लरी मोक्षाक नाजाल्यार देवाल अनुग्रहाक पात्र जावच्याक साध्य जावचें तसलें तें एक रामनाम चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम म्हणून सांगतात आमकां विस्तार जावन आशिल्लो तसलें रामायण आयच्या दिवसाक आमकां नाना रुपाचेरी वाजोवच्याक अध्ययन करच्याक साध्य जाता चंपू रामायण रघुवंश महाकाव्य आनी अशें नाना प्रकारचेर तंतू आतांचे लौकीक साहित्यांत तांकां जावका जाल्लें म्हणकीची तंतांगेले मनाचें चित्रणां दवरगीन तांणी रामायणाचे रामाल विशयाचेर वर्णन करता जाल्यार रुची आज आमी विशय पुस्तकाक आमकां मस्त विशय ज्ञानाक मस्त पुस्तक म्हणटा जाल्यार परिपक्व जावन आशिल्लो तसलें आमगेलें परिपूर्ण जावन आशिल्लो तसलें ज्ञान पावच्याक तो परमात्माल बदल जावन तो आमी केवल मनुष्यावतार म्हणून न्ही
परमात्म रामाक आमी परमात्म म्हणून चिंतन करून नित्य पूजन करता असल तो परमात्मूची म्हणून आमी चिंतन करून ताका पूजन करता केन्ना की तागेले बदल जावन आमी लौकीक आसक्त जावन आशिल्लें तसलें खंयची एक पुस्तक पळोवंक न्हू आमगे लौकीक जिवनाचें कसले की एक विशयाक त्या रामायणाचें खंयची एक पात्र उदाहरण दिवन नाजाल्यार रामायणाचें कसले की एक विशय नाजाल्यार संदर्भ आमगे लौकीक जिवनाचें समर्थन करचे खातीर आमी तें उपयोगीसूचें मस्त आमगेले अपराध जाता आमी वज्जुका हांवें रामायण वाल्मिकी रामायण वज्जुका कसले एक वाल्मिकी रामायण अतिश्रेश्ठ म्हणून सांगला री ते वंशवाही तुकून DNA म्हणून आमी कसं वंशवाही कोणाले ब्रह्मा तुकून नारदाक उपदेशेन तगेल निमित्ती प्रेरेपण जावन नारदान वाल्मिकी केवन उपदेश करून रामाले कथा बरेसिलले रामायण हें तशी म्हणटा तें रामायणान तूं अति श्रेष्ठ जावन आशिल्लें तसलें रामालें मस्त जावन आशिल्लें तसलें गुणवर्णन पुरा करताची वताची तशीच ते रामायणाची विशय अशी करता वताना राम म्हणटा तसले विशयाक आमी चिंतन कांय वेळाचेरी विशेष जावन आशिल्लें तसलें एक शक्ती विशेष जावन आशिल्लें तसलें अनुभव अनुभूती आमगेल्या जिवनांत येता मनाचे एक शांततेक तें विशेष जावन आशिल्लें तसलें तें रामनाम परिणामकारी अस्सल राम आमगेले अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरीद्वारावतीश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका म्हणून आमी कसलें एक सप्त मुक्ती क्षेत्र म्हणून उल्लेख करताची तसल ते सप्त मुक्ती क्षेत्राचें प्रथम जावन आशिल्लें तसलें क्षेत्राची अयोध्या कसलें एक तितलें ताका अयोध्याक ते प्रथम स्थान प्राप्त जालें म्हणून प्रथम जावन ते प्राप्त जावच्या कारण की रामूची थंय परमात्मू साक्षात जावन थंय अवतार स्वरूपी जावन थंय लिला केल्लो तसो ते जाग आश्चपुरकी म्हण की तसल ते परम पवित्र जावन आशिल्लें तसलें ते भरतखंडाचे ते भरतभुमीचे अयोध्या क्षेत्रांत राम दशरथ कौसल्ये नंदन जावन घेवन तंगेले मनाचे अभिश्ट सिद्धी खातीर जावन थंय जन्म येता तसल ते जन्म आयिल्ले त्या चेडणाक वसिश्ठादी ऋषिवरेणी सेरून मेळ घेवन ताका राम म्हूण घेवन एक छंद जावन आशिल्लें तसलें अत्यंत सुलभ जावन आशिल्लें तसलें कोणेय जाल्यार उच्चार करच्याक साध्य जावता तसलें एक नाम अभिधान दत्ता राम म्हणून ताका आपोवन ताका पुनीत दत्ताचकी ते रामालें एक विशेष जावन आशिल्लें तसलें ते राम आनंददायक रमयती इति रामः सगळ्यांक आनंद दितलो तसल राम आमगेल्या जिवनांत आनंदाक कारण जावका दुख्खाचे नाशाक कारण जावका म्हळ्यार आमी तागेलें स्मरण खंडीत करका तागेलें विशेष जावन सान प्राया तुकूनच ते रामाक विश्वामित्रांनी तागेलें यज्ञ रक्षणे तुकून आपण ಹೊರಗಿನ तागेलें बल कसलें तागेलें पराक्रम कसलें तो केवल एक सामान्य मनुष्य न्हय तो आमकां अतिबल जावन आशिल्लें तसलें अति पराक्रमी जावन आशिल्लें अति मानुश जावन आशिल्लें तसलें एक शक्ती ते दैव शक्ती म्हणून लोकाक दाखोवची म्हणकीची सान प्रायाचेर तांकां यज्ञ रक्षणे खातीर म्हणून येवन आपण व्हरचें आसता त्या वेळाचेर दशरथान पुरो मस्त ताजे बदल जावन आशिल्लें तसलें विडंबनांनी करचें आसता दुख्ख पावचें आसता आमगे सगळे सैन्य तुका पेटोवन दिता तितलो सांचेडा कसलें व्हरता म्हणून पुरो निमगूचें आसता जाल्यार ही रामायणा विशयी प्रत्येक हंतांत आमी आलोचन करच्या गेल्यार भारी छंद जावन आशिल्लो तसले विशय आमगे नित्य जिवनाक दावक जाल्ले विशय तंत मस्तेत जाल्यार रुची आमकां आशिल्ले तसले थोडे संदर्भांत रामा गुणाभिरामा म्हणून तसले एक विशय कसले काय म्हळ्यार आमी नित्याचे एक जप करचे वेळाचेर राम आमगेले येद्रा येवका तागेले परिपूर्ण जावन आशिल्ले तसले गुण आमगेले चिंतनेक येवका आमगेले जिवनांत तागेले ते परिणाम जावका आमगेले जिवनांत ते आमी अळवडून घेवं तशें जावका आमगेले जीवन आमी पावन करचे खातीर जावन आमी देवा स्मरण करता तशें जावका म्हणचे एक उद्देशान करताना तें चिंतन करताना तो राम केवल सान एक खंयची एक रायाल चल्ल जावं थंय न्ही तागेलो उद्देशूच विशेष जावन आशिल्लें तसलें दुष्ट संहार रावणादीक सकट दुश्टांक शिक्षा दिवन तांकां संहार केल्लो तसलो तो अत्यंत दक्ष राय जावं घेवन एक प्रजा पालक जावं घेवन भ्रातृ सहोदराचें कसले एक संबंद थंय पळोवच्या खंय पळोवका म्हळ्यार रामाले वट्ट पळोवका
ते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नांगेल परस्पर प्रेम प्रीती विश्वास बांधव्य आज आमका अति अगत्य ते आमगेल नित्य जीवनांतू आमगेल सुತ್ತमुत्त संबंध आम्ही कशी वरोंग घेवेत कशी एकले एकले आम्ही गौरव दिविंगेनु तंगेलೊಟ್ಟು आमगेल जीवन सुधारसुंग वचेत म्हणचाक थैदलर पळोच्या दृष्टांत म्हणता ते एक सीते तीर्थाने केलेला प्रलो हे विशेष परिताप रामाल कतीरी सीतेन केलेलं तसलं एक परिताप नामुंदलरी त्याग हे सक्कड एक आदर्श दाम्पत्य जीवनांतू एक बामणू बायल कशी असू का म्हणजे तसल पळोचाक दलर थई मिळता एक सान प्राणी पक्षी तुकून दलरूच आम्ही सहकार घेतला म्हणून दलरी ते प्राणी पक्षीक दलरू आम्ही पाऊच कशी तंगेलोट आमगे असं बांधव्य कशी दवर घेऊ का म्हणजे आमका वनवासादी वेळारी आमका ते मना पळोच्या वत्ता तशीची रामान रन्ना वत्ता म्हणताना तागेल बदल दावनु डोळे उद्दा काढलाय प्रजावर्ग आपळेताना आम्ही समाजांतू प्रीती कशी घेऊ का म्हणच विषयाचेर मनाक थंय आमकां पळोवच्या म्हणता ना म्हणून जाल्यार आमगेले सवती म्हणटाने अनेक अवसूल उत्तर पुरय सुच कतिरी मिगेल बापसून दिल्लल उत्तर वंचोच कतिरी तागेल मर्याद रक्षण करच कतिरी ताण सक्कड ते राज्याभिषेक दाऊचे पट्टाभिषेक दाऊचे मिनिटारी सक्कड त्याग आज आमकां जाल्यार खंडित साध्य ना आज आमी खंयची गांवाक वच्चे म्हणून मनांत लेखली म्हणून जाल्यार थंय खंय वच्चाक चिके चड म्हणून जाल्यार एक 5 मिनट वेळ चड म्हणून जाल्यार आमकां मनाक मस्त दुख्ख जाता कसल की पळोवका म्हण लेखील आमकां पळोवचें जायनी म्हणून जाल्यार आमकां मस्त दुख्ख जाता मनाक बेजार जाता कसल की खावका म्हण लेखील आमकां खावच्या जायनी म्हणून जाल्यार आमकां मनाक मस्त दुख्ख जाता आमकां प्राप्ती जावची वस्तू आमकां सनकीक नश्ट जाल्या म्हणून जाल्यार लौकीक विशयाचेर आमकां मस्त दुख्ख जाता जाल्यार सगळे राज्याचे सिंहासन मेळच वेळाचेर त्या वेळाचेर आयले संदिग्धता कसले रूपाचेर तागेलो परिणाम जायनाशी केवल पितृवाक्य परिपालनार्थम म्हणून सांगितलं तसल तो राम केवल दान आशिल्लो तसल बापसूले गौरव आणि बापसूल उत्तर वंचोच कतिरी त्या वेळार पासून पट्टाभिषेक म्हणून निर्णय जाल्लो विशयाचेर कसली किंचित आसक्ती दवरनाशी राजलोभाक वचनाशी संपत्ताचे दाहाक पळनाशी कसलेच गौरवाक उणेपण जाल्लें म्हणून लेखनाशी संतोषाचेर ते मिनटातूनची तो वनवासा वच्च मनस्थिती आस पळया ते आज आमगेलं दवका कसं लेख म्हणून सांगल्यार आज आमी सक्कड कसं म्हणल्यार प्री प्लॅनड पुरा आमी आज आता प्री प्लॅनड म्हणून आमी कसं आमी एक पटी करताची फुडेच आमी आलोचना करताची ते केल्लो आलोचनेक चिके चड उण जाली म्हणून जाल्यार आज आमगे सगळे ते दिवस की आमगे सगळे जिवनांत आमी मस्त कशें की कळून घेतली म्हणून घेवन आमगे जिवनांत आमकां मस्त रूपाचेर ते मस्त वेळाचेर आमकां दिसून येवच्या प्रारंभ जाता तशी म्हणटाना आमी ते आमगेले हंतू जिवनांत मस्त अडवडसून घेवका की कसले जाल्यारूची ते लोका नियामक लोकाचे नियमा समजावन आमी चलच विशयाचेर थंय कसलेची प्रलोभनेक आसेक दुरासेक आमी पावच्या नज तांतू आमी पडच्या नज म्हणत आसलें एक चांग जावन आशिल्लें तसलें एक विशय आमकां रामाले जीवनचर्यांतू रामायणांत आमी पळोवचें म्हणटा तसल रामाल विशयाचेर थंय नारदू वाल्मिकीक मुखामुखी जाल्ले वेळाचेर वाल्मिकी रामायण प्रारंभ जावच्या हंताचेर थंय एक संभाशण सगळे रामायण 3 श्लोका भितर ते संभाशण उक्त करता थंय आमी आज आमकां कोणाकी एकलो मेळ्ळेल्या वेळाचेर आमी कशी उलयताची म्हळ्यार तूं सौख्य वे आनी कशी कसं न्हय कितें म्हणजे आमी कशी विचार दवरताची तशी ब्रह्मरूप ब्रह्मा निमित्यान प्रेरेपण जाल्लो तसलो नारदू सगळे रामायण दत्तरी रामायणाल रामचरित्र असल एक युगपुरुषालय असल एक परमात्माल चरित्र उल्लेख दौका म्हणजे एक संकल्पारी परमात्माल संकल्प की म्हणकेची ब्रह्माल मुखांतर प्रेरेपण जाल्लो नारदू त्रिलोक संचारी नारायण स्मरण करताची हंगा वाल्मिकी मुखार आयिल्ले वेळाचेर थंय प्रारंभ जातकी वाल्मिकी रामायण वाल्मिकी नारदले निमगुचके हांग कसं म्हण निमगिता म्हणून सांगल्यार तो सांगतके बारी छंदस कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान क समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितक्रोधो
द्युतिमान कोन सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतद इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलम हि मे मुनीन. केवल 4 श्लोकांतू आम्ही कसल वाजू का कसल विषय समजू का म्हणून आम्ही रामायणाचे बुक ओपन करून प्रारंभ करता की वाल्मिकी रामायण वाजू का 24,000 श्लोकाचे एक वाल्मिकी रामायण आम्ही वाजू का म्हणून वाल्मिकी रामायण घेऊन बसता म्हणून जाल्यारी सुरवे 4 श्लोक सममना हेल म्हणून जाल्यारी सगळे वाल्मिकी रामायणाचे कसल विषय कोणाल विषय तो कशी आशिलो तागेल आदर्श कसा नाही हे सक्कड अंतु 4 उतरा भितरीची वाल्मिकी नारदाला नेमगितके तेद नारदान ताका सगळे रामायण विस्तार जावन सांगचे तदनंतर वाल्मिकीन ते रामायण विशयाचेर बरोवचे म्हणून नेमगीत तो कसं नाही म्हळ्यार कोज्मस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान हे आज आमकां दवका आज समाजांत आमकां दवका आज सुत्तमुत्ताचे काल परिस्थितींत आमकां दया दवका आज आमी सक्कड कसं नाही म्हळ्यार धनवान मात्र आलोचन करचें आज आमी देवालय वचून आमकां इतलें संपत दी इतलें हें दी तें दी म्हणून मात्र नेमगुचें जाल्यार आमी गुणवान आमी ताका योग्य वें आज आमी चांग दूद दवका म्हणून एक डायरीक गेल्ली म्हणून जाल्यार नाजाल्यार गायची दार काडच्याक चांग गायचे लागीं गेल्ली म्हणून जाल्यार सुरवे आमी कसन करका म्हणून सांगल्यार पात्र शुद्धी जावका आयदन क्लीन आसूं का आयदन क्लीन नाशी आमी कितले चांग दूद हाडटाची म्हणून सांगल्यारीची तें दूद आमकां प्राप्ती जायना. तशें आमी देवा लागीं वचून कसले निमगिता म्हणून जाल्यार हें पात्र देवान दिलेलें हें शरीर हें मन हें काया वाचा मनसा म्हणून आमी कसं सांगताची तें शुद्ध जावका तें परिशुद्ध आसूं का तें परिशुद्ध जाल्या वेळाचेर खंडितच देव आमकां अनुग्रह करता. परिशुद्ध जावन आशिल्लें तसलें मनांत परिशुद्ध जावन आशिल्लें तसलें हृदयांत परिशुद्ध जावन आशिल्लें तसलें शरिरांत देवता अनुग्रह देवता वास केन्नाय आसा म्हणून शास्त्र पदे पदे खंयच्या संदर्भाचेर मनुष्याक सांगच्या सादी दतकी त्या प्रत्येक संदर्भाचेर ते उल्लेख करता. जाल्यार आमी आज ते मना व्हरनाची आज आमी आयकतान होय म्हणून दिसता पुराणांत बसताची भागवत आयकताची मस्त विशय आमकां आजी दृश्य माध्यम मुखांतर की असल एक श्रवण माध्यम मुखांतर की नाजाल्यार पुस्तक माध्यमार की पुरो पळोवचें मेळटा आयकुचें मेळटा वाजूचें मेळटा जाल्यार परिणाम शून्य. कसले एक आमी केवल तें वाजूचें मात्र तें आयकुचें मात्र पळोवचें मात्र इंद्रियाचें भित्ते वेल अंतर्गत जायना अंतर्य जायना खाली वयर तुकून उंची दोळे येद्रा तुकून मात्र वत सोडल्यारी दोळे भित्तेर वचून ते खंय वचून पावका थंय वचून पावना थंय पावका हांग पाविल्ल्या वेळाचेर तें आमकां गुण आमगेर अंतर्य जावचें साध्य जाता तेन्ना मात्र आमगेर अंतेक बदलावण जावचें साध्य जाता आमगेर अंतेक शुद्धता येवचें साध्य जाता. तें शुद्धता कसं न्ही म्हणून सांगल्यार प्रथम जावन जावका कसं न्ही म्हणून सांगल्यार गुणवान म्हणून तावळी सांगलां हांव तुमकां हें युगयुगांतराचे राम आमी कसले की 100 वर्सां मागशी कोणी केलो चांग जावन आशिल्लो तसले विख्यात जावन आशिल्लो तसलो मनुष्य 100 वर्सां नंतर तागेले विशय निमगिल्यार आमकां खंडितच साध्य जायना उडगास आसना तागेले विशयार उलोवचें आमकां कसले विशय आसना. हें युगयुगांतर तुका नाशिल्लें तसलें तो परमात्मू रामावतार जावन मनुष्यावतार जावन तागेल अंत ताण दवरलेले गुण स्वभावा निमित्यान आज मोल खंयचें म्हणून तो नारदाक सुरवे निमगितानाची कोणाल विशय सांगता सुरवे गुणवान अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण तो परमात्मनो तो रामचंद्र तागेलंत कसं न्ही गुणांत दोषश्च साध्य सवे तागेलंत खंडित गुणांत कसले दोष साध्य ना ताका नित्यच संकल्पार आमी सांगताची अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्दिशायी श्री विष्णू प्रेरणया श्री विष्णू प्रित्यर्थम म्हणून आमी सांगताची तागेलंत तशें अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण जाल्यार तें गुण कसलें कसल ते गुण म्हणून आमी मना व्हरनाची तसल तो अनंत कल्याण गुणनियामक जावन आशिल्लो तसलो तो परमात्मू सांग सद्गुण निधी जावन आशिल्लो तसलो परमात्मू तसल तो कोण म्हणून सांगल्यार राम म्हणून ते रामायणाच्या प्रारंभाकची तो सांगता तागेले येद्रा गुणांत आनी आमी विंगडा कोणाले वट्ट सरिसाटी करून वर्णन करचें साध्य जायना
खंडित साध्य ताजी कितें आमी सांगता निर्गुण म्हणून परमात्माला आमी कितलो गुण पळयता की तितले गुण रकुना कसले का म्हणून सांगला रे तर परमात्माला ते गुणा निमित्यान निर्गुणा निमित्यान कसलेच दानशील तसल व्यत्यास साध्य जायना तसल व्यत्यास यानतील निमित्त परमात्म आज आमकां गुणांत भारी संतोष दत्वें संतोष आशिल्ल्या वेळाचेर आमकां काडना तेंचें आमकां दुख्ख दत्वें दुखी दत्वें म्हणून सांगला रे आमी नाका दुखी जालो म्हणून आमी त्या विशयाचेर मनाक मस्त बेजार व्हरताच जाल्यार देवालांत तें कसलें ना दुखी ना संतोष ना हें ना विंगड कसले रुपाचेर व्यतिरिक्त जावन अशें जर खंयचे परिणाम नातील तसलो तो कोण म्हळ्यार तो परमात्मा अनंत कल्याण गुणपरिपूर्ण जावन अशें तसलो तो गुणवान नंतर निमगीत तो कसो न्ही म्हणून सांगला री वीर्यवान म्हणून बलवत्तर बलशाली जावन आशिल्लो तसलो कोण म्हणून खंडितची वीर्यवान परमात्मा रामचंद्रोची कसले का म्हणून सांगला रे शिवधनुवा मुरीधनु रामा म्हणून आमकां आतां गेले पराक्रम बलपराक्रम कितलें म्हणून आमकां थंय आमकां कळटा शिवधनुस म्हणलो तो तितलो मात न्हय सान प्रायाचेर विश्वामित्रा वट्टू तो यज्ञ रक्षणे म्हणून वचून बल अतिबल म्हणून तसलो पुरो शस्त्रास्त्र विद्येचें प्रत्येक शस्त्रास्त्र विद्येचें रहस्य सिक्कून काणयेन ते तागेले मुखा वयलें रावणा येद्राचें युद्धा वेळाचेर ते सकड ताणें तें बलप्रयोग करच्याक साध्य जालोलो दशामुखी जावन आशिल्लो तसलो पर रावणाक संहार करच्याक कसल एक शक्ती जावका की त्या शक्तिवंत जावन आशिल्लो तसलो वीर्यवंत जावन आशिल्लो तसलो तो परमात्मा तागेली आमी बलपराक्रम जावका रामाले बल आशिल्लें म्हणून सांगून वीर्य आशिल्लें म्हणून सांगून वीर्यवंत म्हणून बलवंत म्हणून सांगून घेवन तो नुतनुथच तागेले प्रजेंक हें कर न्ही विंगडाक कसले एक किंचू तांगेली चुकी ना अशी तांकां शिक्षा दी न्ही विंगडाक खंयचेय कारणाक दुखच्याक सोडित आज आमगेलो बल आसा म्हणून आमची के कळ्ळें आमकां आज शींग येता आमगेलो बल प्रयोग करच्याक कोण पापाचें मेळता म्हणून आमी राखून बसताचे आनी 4 जण येद्राक आमगेलो बल दाखोवचे खातीर तसले एकले वयर आमगेलो बल प्रदर्शन करचें वताच खंडितचें बल आसचें आत्मरक्षणेक सोडल्यारी विंगडाल वयरी प्रयोग करच्याक न्ही आमकां ताजे निमित्यान तोंदर येतवें ते खंडितच आमगेलो बल प्रयोग जावका तसल ते राम मंत्रांतूची तस्सर एक बल तावळी सांगिल्लें म्हण कीची आमगे सक्कड दुश्टांक शत्रूंक संग्राम करच्याक तो राम प्रेरेपणा म्हणून तावळ कसो सांगिल्लो विशय तें हांगा आयलें वीर्यवान म्हणून ताजे नंतर तो निमगीत धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च म्हणून सकल धर्माचें धर्मशास्त्र म्हणचे विशय कसो न्हय म्हणून सांगला री तागेले स्वानुभवाचेर तांगेल अनुभवाचेर शिकिल्ली विद्या थंय थंय ते वेळाचेर अनुभव करून न्हू नाजाल्यार थंय प्रयोग करच्याक साध्य जावन तांतेक अनुभव पाविल्ले वेळाचेर हें धर्म कसलें सत्य धर्मवें न्याय धर्मवें हें कसलें सत्यवें असत्यवें न्यायवें अन्यायवें म्हणून न्हू थंय तक्क थंय एक निर्णय घेवच्याक एक योग्यता सुका तें योग्यता आशिल्लो तसलो तो परमात्मा आज आमकां केलो विशयाचेर कळटा धर्मज्ञश्च आमकांची मस्त धर्म गोत ना जाल्यार रुची अल्पस्वल्प धर्म गोत आसता जाल्यार तें अल्पस्वल्प धर्माची आमी केल्या वेळाचेर तें आमकां धर्माचे अधर्म मार्गार वता आसतना तें चुकी म्हणून सांगता आसलें एक धैर्य आमगेलें आसना तें धैर्य जावका रामाल अनुग्रह जावका आमकां गोत्त आशिल्ले थोडे धर्म पूण आमी पालन करका थंय विशेष जावन आशिल्लो देवालय रामालय अनुग्रह जावका ताका विशेष जावन रघुवंश महाकाव्यान सांगताची शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनांते तनुत्यजां म्हणून केवल राम न्हय रामाल वंशावळी तसलें कसलें सान प्रायाचेर तांकां कसलें एक शिक्षण जावका धार्मीक की नाजाल्यार तांगेले साम्राज्य चलोवच्याक रायाक खंयचे खंयचे क्षत्रिय कुलाक कसल विद्या जावका ते विद्या करगत करून घेतिल्लें तसलें शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां तांगेले यौवनावस्थेचेर खंयचे खंयचे राजभोग जावका कसकसल वैभोग जावका कसकसल जिवनाक संतोष जावका ते सक्कड रुपाचेर संतोषार न्याय मार्गाचेर अनुभव केल्लो तसलें वार्धक्ये मुनिवृत्तीना म्हणून प्राय दत्ता अनुभव दत्ताची मुनिवृत्ती मौनिवृत्ती म्हणून म्हळ्यार
आम्ही आजी प्राय दत्ता जाल तशी आमके एक अहंकार मग पुरा गोत असता मग पुरा अनुभव झाला पुरा गोत असता म्हणून तसं नाही तर तसं नाही मुनिवृत्ती ना म्हळारी थंय गोत्तशील अनुभव तागेल जिवनांत लढोळ सांगितलेलं तेन्ना मनुष्य सहज जावनाशिल तसं नाही एक मौनाक म्हळारी एक समचित्ताक वता ते समचित्त दावन प्रत्येक विषय तक दाव कदल म्हण की त्या योग्य दावनाशिल तसं मार्गाचेरी चिंतन करून ताजे बद्दल आलोचन करून योग्य दावनाशिल तसर एक निर्धार घेवच्याक साध्य जावचें आसा म्हणून जाल्यार आमी तें हंतार गेला तेन्ना मात्र आमगेलांतू मस्त उत्साह आशिल्लो तेन्ना मस्त दुख्ख आशिल्लो तेन्ना आमगेलांत प्रायांत बल आशिल्ल्या वेळाचेर पुरो आमकां योग्य दावनाशिल निर्णय घेवचे जाता म्हणून सांगचें साध्य जायना जाल्यार थंय तें जाल्यार समचित्त अवस्थेंत जाल्यार तांणी वार्धक्यावस्थेक आयिल्ले नंतर वाडिल्ले नंतर ते मनांत कसले चांचल्य ना अशी समचित्ताचेरी जीवन केलेलं तें रघुवंशांत तें हागेलें सक्कड रामचंद्राल वंशावळी तशीची योगेनांते तनुत्यजाम केद्न दावका तेद्ना म्हणकीची तांगेर देह सोडलेलो तसो नाही तें कुल वंश म्हणूची रघुवंशांत उल्लेख करता तस्सल तो धर्मज्ञश्च कृतज्ञ हें आमकां आजी बारीक कश्ट पळोवचें म्हणचें आज आमगेर कसलें म्हळ्यार कामके वास्ते मामा म्हणून आमकां काम दावकावें तितलो पसून मामा म्हणलें ताजे नंतर तो कोण की ताका केलेलो उपकार आमी उदका केलेलो होमशी ताका आमगेलो उडगसूं आसना असो जाल्यारूच थंय आमी केन्नाय जिवनांत कृतज्ञ जावचें ना म्हणून तें आमकां पळोवच्याक मस्त कडेन मेळटा विशेश जावन रामाल वनवासा वेळाचेर ताका मस्त ऋषीवर्य ऋषीमुनी आश्रमांत पुराश्रय दत्ता ताजे नंतर जावन थंय वाली सुग्रीवादी हज्वेळाचेर थंय हें दत्ता सुग्रीवाले जांबवंताल सहकारू हनुमंताल कपिव सैन्याचो सहकारू ना म्हणून जाल्यार सक्कड रुपाचे आमकां प्राणी वर्ग पक्षी वर्ग पुरो तांकां कोण की रामाक सहकार रुपाचेर तागे जिवनांत येता की तांकां कोणाकूच रामान थंय कृतज्ञता समर्पण करनाशी म्हळ्यार तांकां थंय कसले जिवाचे अंत्याचेर तांकां कसले दावक जाल्लें स्वर्गादी लोक की मोक्ष की सायुज्य की ते पुरो ते हंताचेर तांगेले जीवन पावन जावच्याक कसकसल दावका ते सक्कड अनुग्रह करून आयल तसल ते विशेष महापुरुष आमगेल रामचंद्र म्हणून तशीची हांगा सत्यवाक्यो दृढव्रत सत्यवाक्य म्हळ्यार सत्य उल्लोच उत्तरांत कसले कपट नातिलें फटिंग नातिलें कसन उलयता तेंची सत्य आमकां आज सत्य हरिश्चंद्र आदी आमी आज कसन उलयताचे तेंची वंशावळी तशें म्हणून तांगेले ब्लड बाय ब्लड म्हणून सांगिल्लें म्हणून किच ते वंशवाहीची गुण तें सत्याचेर निश्ठे दवरलेलें सत्या निमित्यानेची परमा तांगेलें जीवन पावन करून घेतलें तसलो तर रामचंद्र अवतार पुरुष प्रभू रामचंद्र म्हणून सांगेत तशीची दृढव्रत आज आमगेला मनाची चांचल्यता चढ आयच्या दिवसांत दृढव्रत आज आमी कसन की सकाळी वग्गी उठोवका म्हणून लेखूंक येनू आमी थंय आसताची जाल्यार उठोवचे कालराम 3 पटी बंद करून आमी न्हीद जाताची जाल्यार तशें कसले एक विशय ना दृढव्रत म्हणून सांगल्यार आमी आज कसन चांग सत्कर्म करता म्हणून आमी मनांत निश्चय करता की ते सकडाची ताजे बदल जावन किंचितूच तें आमी केल्लें तसलें संकल्पांत कसले चड उणें जायनाशी ते संकल्प परिपूर्ण करता तसलें एक मनोधर्म जावकावें तें रामचंद्रालांत आशिल्लें तसल तें रामचंद्रालें नामस्मरण जप आमी जयकार घालताची केल्ले वेळाचेर तें आमकां प्राप्त जावता तशें काय मात्र चारित्र्येण को युक्तः सदा भूतेषु को हितः म्हणून चारित्र्येण तागे चरित्राचें आमकां दिलीपादी सकड रायाले सगर दिलीप नाजाल्यार भगीरथ प्रति एक रायालें आमी तांगेलें इतिहास काळ म्हणून जाल्यार साधनाशील तांगेलें रायाल चरित्र तशें म्हणटा ते वंशावळींत रामचंद्राक आनी चरित्र विशयाचेर कसले उल्लोक म्हणना सूर्यवंशांत जन्म येतलो ताचे खातीर आमगेले मठाचे आराध्य देव रामचंद्र तो थंय ताका स्तुती करतना आमगेले वरदेंद्र स्वामीन सुरवेक वर्ड करचेची सूर्यवंश भूपरत्न म्हणून सूर्यवंशाचे आनी अपास थंय सूर्याक अनेक कसनेची उदाहरण जावका म्हणना तितलो तो कशी प्रकाशमान की देदीप्यमान की तस्सल देदीप्यमान जावन आशिल्लें तसलें चरित्र आशिल्लें तसलें तांगेलो वंशावळी
सूर्यवंश भूपरत्न म्हणून रायान तुची रत्न समान मुकुट प्राय जावन आशिल्लो तसल रायपुरा दिल्लो तसल ते वंश सूर्यवंश म्हणून सांगताची तसल तो वंशांत आयिल्लो तसल तो रामचंद्र कडेरी आत्मवान जितक्रोध द्युतिमान म्हणून आत्मवान केन्नाय मनशाक आत्माभिमान सुका आत्माभिमान आशिल्लो तसल मनुष्य मात्र स्वाभिमान आशिल्लो तसल मनुष्य मात्र एक देवाक प्रितीक कारण जावचें ना आज आमगेलं आम्ही कोण म्हणून आमकां समजून घेवचें साध्य जायना आमगेलं आमगेलें म्हणून तसलें किंचितूय ना जाल्यार आमी प्रत्येक निर्णयांत प्रत्येक विशयांत आमगेल जीवनक्रमांत पूर प्रत्येक विशयांत आमी विंगडांक अवलंबन जाल्ल्या वेळाचेर विंगडाले कसल जीवनक्रम आमगेलांत प्रतिफलन जाल्ल्या वेळाचेर आमकां मस्त गोंधळ येवचें साध्य जाता ताचे खातीर आमी दवरलेले एक ध्येय दवरका आमी नंबवलेले एक देव आस आमी नंबवलेले एक धर्म आस आमी नंबवलेले एक गुरुपीठ आस आमगेले एक परंपरा आस तांतू आमी चोल वचुका म्हणत आसले तें आत्माभिमान आमगेलें म्हण आपणेपण आमगेलें आशिल्लें तेन्ना मात्र आमगेलें जीवन सार्थक जावचें साध्य जावचें तशें जितक क्रोध आहा म्हणून कोप प्रत्येक मनशांत आसता आमी सांगता जाल्यार ताका कोप ना म्हणून सांगता जाल्यार तागेले भितर वयले ताका कोप आसा जाल्यार तो तें कोण की तागेलो कोप ताका कंट्रोल करचें जाता एक हदबस्ता दवरचें जाता तो जितक क्रोध आहा म्हणून तशें आज रामचंद्र जन्मा येतनाची विशेष जावन आशिल्लें तसलें एक राया वंशांत आयिल्लो जाल्यार ताका परमाधिकार आसता ताणें कसलीय करयत ताका कोप आयलें म्हणून सांगून ताणें कसलीय करचें जाता आशिल्लें कसं कोणाक मारयत आशिल्लें कसलीय करचें साध्य जाता आशिल्लें जाल्यार ताण तें कर न्ही कसलेय आशिल्लो आसलो ते सहना शक्ती सहनशीलत्वाचेर तागेलें जीवन तशी आमगेलें तसल एक सहनशीला आज आमकां साध्य की पळया दिव तसल एक वस्तू आमकां दिना जाल्यार कोप येता तशी दिवचें जावचें तसल पट्टाभिशेक चुकून एक रान्ना वचचें तसल स्थितीचेर कितलो कोप येवचें पूण आमकां तसलें जाल्यार आमकां जाल्यार तुमकां जाल्यार तसल तो रामचंद्र ता सहनाशीलो मूर्ती म्हणून येत जितक क्रोध आहा म्हणून जात रोषस्य संयुगे जतनच पराक्रमित तागेलां तो पास पराक्रमा खातीर ताणें विशेष कसलें जावका म्हूण ना जातक क्रोध हा कसलें म्हळ्यार पराक्रमशाली आशिल्लो परशुरामादी अवतार घेतलो तसलो केवल पादधुळींत एक पादस्पर्शांत बलिचक्रवर्तीक तो गुमड्डेलो तसलो स्तंभ भेदन करून येवन हिरण्यकशिपूक मारलो तसलो तो हिरण्य वराह अवतार हिरण्याक्ष मारलो तसलो परमात्मा तागेलां तो पास कोपा खातीर नाजाल्यार कोप येवचे बद्दल क्रोधा खातीर विंगड मूर्ती जावका म्हणना तो खंयच्या वेळाचेर क्रोध मूर्ती जावका की त्या वेळाचेर तागेलो पराक्रम दाखयलो तसलो तो परमात्मा तो रामचंद्र म्हणून ताजे निमित्तान आमी जाल्यार तशीची आसगा कोणी एक आमगेले बद्दल उलयता म्हणून सांगून आमी एक वेळा दोन वेळा सहनशिलाचेर कितलो साध्य जाता तितलो करता कडेरी तांगेले उपटळ चड जाल्या वेळाचेर आमी जाल्यार वची तांगेलें विशेश जावन आशिल्लें तसलें कसलें दुर्बुद्धी आसा ते दुर्बुद्धीचे नाश करच्याक कसलो जावका की तेजे परिणाम घेवच्याक आमी मागशेवच्या नज्ज कसलें म्हणल्यार ताजे निमित्त अधर्म मोडता अज्ञ ताजे निमित्त अधर्म मोडिल्ले निमित्तान कसं जाता म्हणून सांगल्यार समाजाचे नाजाल्यार आमगेल्या सामाजीक स्थिती गतींत थंय धर्माक नाजाल्यार सात्विकतेक चंगपणाक मोल उणी जाता चंगपण नाश जाता धर्म नाश जाता ताका प्रत्यक्ष जावं परोक्ष जावन कोण कारण म्हळ्यार आमीची खंय आमी चांग जाड्डा मुळाक कळे जाड अयो जाड चांग स्मू ताका जीव स्मू म्हणून सांगून ते कळे जाड आमी काणी म्हणून जाल्यार आमगे चांग जाड फल दिवता तसले जाड फल दिना तशी म्हणून फल दिना म्हणून कडेर आमी कसं करता जाता चांग जाडाक खांडुका जाता जाल्यार तसल कसलेची आमी त्या वेळाचेर रामचंद्र आले एक परिपूर्ण अनुग्रहांत आमकां दुश्टाक संहार करच्याक म्हळ्यार दुश्टाक आमी खंयच्या वेळाचेर कसने तांकां बुद्धी शिकोवच्याक नाजाल्यार दुश्टांक आमी निग्रह करच्याक कसल चैतन्य शक्ती जावका ते चैतन्य शक्ती त्या रूपी कोण म्हळ्यार स्वरूप कोण म्हळ्यार तो परमात्मा रामचंद्र म्हणून घेता कोण सूयका है कोण सूयका म्हळ्यार कोण की आज आमी ज्ञानी लोक म्हणटाची संत लोक म्हणटाची नाजाल्यार आमी आज कसले साधना मार्गाचेर आसताची नाना रुपाचेर शास्त्र सांगताची नित्य जप करताची तांणी सक्कड करचे उद्देश कसले म्हळ्यार परमात्माक पळोवका म्हणून ते परमात्माक नित्य आनंद स्वरूपी परमात्माक आमी पळोवन दोळ भर घेवन मन भर घेवन नित्य आनंद पावत तशी जावका म्हणून तशी कोण पळोवका म्हूण लेखच्याक कारण संकल्प मूर्ती कोण की तो कोण म्हळ्यार तो रामचंद्र पळया तुमी आज एक चित्रपटांत पळयल्यार कळटा त्या रामचंद्राक छंद करून आमगेर मनान पळयता राबलो म्हणून जाल्यार
पळेतार बुका कसले एक अंगांत न्यूनत नातील तसलें कसले एक अंगांत उणेपण नातील तसलें परिपूर्ण सर्वांग सर्वावयव संपन्न जावन आशिल्लें तसलें मंदस्मित जावन आशिल्लो तसलो रामचंद्र भारी चंदू तसलो तो रामचंद्र विशेष जावन आशिल्लो तसलें आमकां सौंदर्य मनोसौंदर्या वट्टू शारिरीक सौंदर्या कोरकू कारण तशें जावं तसल तो रामचंद्राल काणी आमी आयकूं काय रामचंद्राले जप आमी करता तशें जावं काय तशीच विशेष जावन हांगा जातरोषस्य संयुगे म्हणून सांगिल्ले प्रकारची देवाश्च बिभ्यती म्हणून थंय परमात्माक पळयल्यार विंगड म्हळ्यार श्रीमन्नारायण स्वरूपी रामावतारी परमात्माक पळयल्यारीची विंगड अंश रुपाचेर शिल्प देव सक्कड तागेलो युद्धा वच्चा भिवच तसलें एक चांग क्षात्र तेज आशिल्लो तसलो तेजवंत जावन आशिल्लो तसलो तो राम आमगेलो परमात्मा जावन आसा असल ते रामाक आमी नित्याची जय जयकार घालताची जपाराधन ते 12 कोटी रामनाम तारक मंत्राचे जप म्हणून आमी श्रीराम जय जय राम म्हणून सांगताना हे सक्कड विषय आमगेल्या मनांत प्रतिस्फलन जावं विशेष जावन स्फुरण जावं राम आमगेले येद्रा येवन राबुका केवल संख्य जावं अयो 12 कोटी रामनाम जावं म्हणून आमी केवल तांतू जपाराधन करचें न्ही केवल आमगेले ते आमी जप करचें कसलें म्हणून सांगल्यार सुरवे आमकां आनंद मेळका आमी आनंद जावं आनंद भरीत जावन आशिल्लो तसलें परमानंद स्वरूपी परमात्माले एक रामनाम स्मरण करताचे ते जपाराधन करताना ते राम खंडित आमकां अनुग्रह करता तितले वेळ सांगच्या गेल्यार मस्त विशय जाल्यारूच थोडे समयाचेर हे विशय चिंतन करच्याक सादी जाता जप म्हणून सांगल्यार आमी सामान्य जावन सर्वे जन गायत्री मंत्र जप करतात तशी तसर एक गायत्री मंत्रांतरीकूच राम आसा राम जाल्यारूच विशेष जावन गायत्री मंत्र प्रतिपादन करता म्हणून सांगल्यार तुमकां आश्चर्य जावचें पुरो रामायणाचे वाल्मिकी रामायणाचे प्रथमाक्षर प्रारंभ जावचेची तपस्वाध्याय निरतम म्हणून म्हळ्यार आमी आज कसं विश्वामित्र गायत्रीन सूर करताना तत्सवितुर्वरेण्य म्हणून आमी कसं सांगताची थंय तुकून सूर जालो म्हणून जाल्यार युद्धकांडाचे लास्ट अक्षर त म्हणून अर्ध त अक्षर तशी हांगा युद्ध प्रचोदयात म्हणून तसं आशिल्लें तसलें कसं लास्ट अर्ध त अक्षर ते सगळेची आमगेली 24 अक्षराचे गायत्री मंत्र 24,000 जावन आशिल्लें तसलें वाल्मिकी रामायणाचे श्लोकाक थंय प्रतिपादन करता तितले वेळ म्हणून सांगल्यार न्ही आनीक मस्त मुळा गेला मस्त विशय आसा जाल्यारूच थोडे विशय सांगून हांगा हांव मुक्षुच्या हें करता थंय आमगेले रामावतार म्हणून सांगताना मत्स्यवराहादी लॅक केल्यार 7 अवतार आमगेले राम तशी तत् सवितुः वितुर्वरे तत् सवितुः वरेण्यम म्हणून पुरा आमी पदशः गायत्री मंत्र विभाग केल्यार ते 7चे अपद दियः म्हणून येवचें दियः म्हणून तसं अक्षर आमी रामाक प्रतिपादन करता म्हणून चिंतन केलं म्हणून जाल्यार दियः म्हणून सांगचें आमकां चांग एक बुद्धिशक्ती बुद्धी कौशल्य ज्ञानशक्ती ते सक्कड मेळचें तो रामचंद्र ते बुद्धीक अधिकारी बुद्धीक विशेषदान प्रचोदनकारी बुद्धीक अनुग्रहकारी कोण म्हणून सांगल्यार तो रामचंद्र म्हणून आमी चिंतन केल्यार तस्सल रामचंद्र आमगेलो बुद्धीक चांग जावन आशिल्लें तसलें सन्मार्गार वच्चाक प्रेरेपण दिवो आमगेलो बुद्धी आमगेले स्थिमितान तशें करून दिवो आमगेलो बुद्धी सत्कर्माक प्रेरेपण जावं तशें दवो आमगेल बुद्धी नित्य जावन आशिल्लें तसलें चांग आमगेल धर्माचेरी आमगेल देवाचेरी आमगेल परंपरेचेरी चांग जावन आशिल्लें तसलें अभिमान दवरता तसलें चांग सद्बुद्धी आमकां आमगे समाजाचे मेळत तशी जावो म्हणटाची रामचंद्राले प्रार्थना करताची लास्ट दासाल उल्लेख करता दास सांगताची आ मंत्र ई मंत्र नेच्चिनी केडबेड राम मंत्र जपिसो एले मनुजा म्हणून सांगताची हे मनुजा म्हणून सांगताची तसल तें आमी विंगड आज आमकां गायत्री मंत्र जप करकवें एक ब्राह्मणाक जावका ना म्हणून जाल्यार विंगड मंत्राक विंगड उपदेश जावच्याक आमकां विंगड अधिकार जावका जाल्यार हे राम मंत्राक कसले अधिकार ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादी चातुर्वर्णांत कोणेय जाल्यारूच जप करच्याक स्त्री वर्ग बाल वर्ग कोणेय जाल्यार जप करच्याक
अत्यंत सुलभ अनुकूल करदावन आशिल्लें तसलें तें मंत्र राम मंत्र तें कसल तें राम मंत्र म्हणून सांगलें हीन गुणಗಳ ಇಂಗಿಸುವ मंत्र आमगेलांतू कसन वायटपणस आज कोणेच परिपूर्ण नाची आज आमी देवाल करचे कसले काय म्हळ्यार देवा आमगेल कसले जन्मांतर दुरीत कसा आसा ते दुरीत निवृत्ती करून दिवं का देवा आमगेलांत कसल वायटपण आसा तें दूर करून दिवं का म्हणून तें दूर करून दिवचें साध्य एक मंत्र ते राम मंत्र श्रीराम जय जय राम म्हणून सांगताची ज्ञानिಗಳು मनदी ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ कोण देवाक पळोवक म्हणून उत्कट दान आशिल्लें तसलें आकांक्षा दवरताची तांणी नित्य स्मरण उठेल कडेन बशील कडेन स्मरण करता आसलें तें मंत्र इदे मूल मंत्र मुकुती मार्गके इदी मूल मंत्र म्हणून आमी मुक्ती पावका म्हणून कसकसलकी व्हड यज्ञ याग पुरा करता जाल्यारूची अत्यंत सुलभ दान आशिल्लें तसलें परमात्माक पळोवच्याक एक मार्ग दावन आशिल्लें तसलें एक मंत्राचें आराधन की हें राम मंत्राचें आराधन म्हणून दासवरेण्णी सांगताची विशेष दावन आशिल्लें तसलें हें एक चातुर्मास्यावधी पर्वकालांतू मुल्की वेंकटरमणा सन्निधानांतू नरसिंहाल्या बिंदू माधवा सन्निधानांतू दत्ताशें चलताशें एक 12 कोटी रामनाम तारक मंत्राचे जपयज्ञांतू आमगे समाजाक सगळ्यांक एक भागवेसूचे एक अवकाशू देवाल दयेन स्वामेले एक अनुग्रहान आमकां प्राप्त जाला तशें म्हणटाना तें सार्थक करून घेवचें एक व्हड जबाबदारी आमगेल वयर आसा आमी तातूंत भागवयसूं का आमगेल जीवन आमी सार्थक करून घेवका आमगेल जीवन आमी पावन करून घेवका केवल आमगेल खातीर म्हूण मात्र न्ही सगळे राष्ट्राक आमकां बरेपण जावका आमगे समाजाक बरेपण जावका जगत्यांत दुष्ट शक्ती नाश जावका शिष्ट शक्तीचें रक्षण जावका म्हणचे असले एक चांग संकल्पान तें देवालयांत उदवत आसलें तें एक जपयज्ञांतू एक भागवयसून आमी कृतार्थ जावया आनी जप करुया रामाल प्रिती पात्र जावया आमगेल दुरीत नाश करुया करून घेवया म्हणून घेताची हें आमगेलें एक रामकथा वैभवांतू रामाल बदल गुणचिंतन करच्याक एक सान सत अवकाश परमात्मान अनुग्रह केला हें दोनी उत्तर देवालय चरणाक स्वामेल चरणाक समर्पण करताची कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि ओम तत्सत् श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु।